काल हम आख्खें सेशन चोयलें आनी आम रातीको 11 हिंगसून भायर सरले। हांव करमणीचो करमण पावत म्हणल्यार थिंगा 2 दीस जाले आमकां उदक ना। आज सकाळ उठून ब्रेकफास्ट करपाक गेले जाल्यार गॅसी सिलिंडर काबार, गॅसी सिलिंडर बूक केले जाल्यार 4-5 दीस जाले आनी गॅसी सिलिंडर काल एकल्या भुरग्या आमी दवरलो थिंगा 2-3 जाण शेजऱ्यान एकठांय जावन एक भुरग्या दवरलो की बाबा 4-5 सिलिंडर थिंग लायनी लावपाक। गॅसी सिलिंडरा लायन येत उडली जाली। आतां हे सरकारा कडेन 2-3 दीस जाले आमी विचारिताय। आम पयलीं सद्या तेंचे हाटी लागून NRI लागून एक फोन नंबर हेल्पलायन कोर म्हूण ते हाटी लागले। तेजे फाटल्यान ते कोणाय म्हूण आम केले म्हणटरी तेम केले, पूण आज तेंगे तो नंबरूय चलना NRIंक, तेंगे तो ईमेल येयले जाल्यार ते रिप्लाय करनाय। कोविडा टायमा आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमगे गोच्च्यांगे मरणाचे पयशे केले, तेमकां ऑक्सिजन प्रोड्यूस करपाक कॅपॅसिटी आसा। आतां गॅसी सिलिंडर नाय, हेंकां हॉटेलाचें चडपण गेलां, हॉटेल बंद जातलें। मुगे म्हणप कितें, हॉटेलां कडेन पयशे आहाय इंडक्शन घेवपाक, हॉटेल आपल्या जाय ते भाशेन इंडक्शन हाडटले, रांदतले आनी आपल्यागे जेवण विकतले। पूण आमी जे सामान्य गोंयकार आहा, जो कॉमन मॅन आहा, आम आदमी आहा, जेन्ना गॅस काबार जातली सगळ्यां कडेन इंडक्शनाचे रिप्लेस करपाक पयशे आसतले आसपा नाय। हें आज सरकार चिंतना, हुंचें जाल्यार एक डिसिजन घेवपा जाय। आज सरकारान हॅज टू कम आउट विथ सम कॉन्क्रीट डिसिजन how they are going to manage this crisis of these LPG gas cylinders, how they are going to manage this। हें कांयच जायना। काल आमी 39 येयाचे उलयले, शेत पुरोयताय कितें जालो, मुखावयल जोत तेच फाटलें जोत, मुखावयल जोत कोण, मुखावयल जोत मिनिस्टर, तो जोत घेवन हुंच्यानूय कितें फिलिंग करता, हुंचोय दोंगर घातोता। सो हिंग गांवांतूय कोणूय कितें करता। सो आज हे सरकाराक ही परिस्थिती आम एक्सपोज करीताय। आम 7 जाणां आहाय, आमगे ड्युटी आहा हेंक एक्सपोज करपाक। आम पयलीं हॉर्सां उलोयन कासार जाताले, तेंको झगडटाले, पूण हें कोण आमगे हेल्थ पे देखून म्हाका जाता काय ना। द होल थिंग इज दॅट हो रोहन म्हणटाचो मिडिया लागीं आहा, पूण रोहना जेन्ना आम सांगताय एश कोन्न नाका तेश कोन्न नाका तोय आयकना, पूण एश कोन्न आमचे फोगाण करताय पूण काय करना। पूण सरकारा बरें पावल म्हणटरी म्हाका जाता where it is a serious topic today, this government is not listening, this government is not providing us basic necessities, and now when this is a crisis of cylinder, I think they are not going to be able to resolve this problem and people are going to start suffering and this suffering is only going to increase। वेंसी हॉटेल वाले तुमकां बीन मेळ्ळें कित्याक तुमच्या हॉटेल कोस्टलाक खुबशे हॉटेलां रेस्टॉरंटां चलतात। आमगे एकूच म्हणप आमकां टुरिजम वाडपा जाय, बट पयलीं हुस्को हॉटेलां घेवपा जायना। हॉटेलांको पयशे आहाय इंडक्शन घेवपाक आनी चेंज ओवर करपाक आनी जेवण दिवपाक। प्रत्येक घराब्यान कितें जातलें, भुरगीं इस्कुला वचपा जाय, कामां वचपा जाय, उदक तापोवपा जाय, उदक पिवपा जाय, जेवण करपा जाय, ब्रेकफास्ट करपा जाय, हेंचें कितें जातलें। सगळे घरा कडेन 2-2, 3-3 सिलिंडर देखून आसल्यार ते काबार जातले न्ही आतां। सो द प्रॉब्लम इज डोमेस्टीक सिलिंडराक कितकोन तूं केटर करतलो। हॉटेलांतूय चिंता करपा गरज ना, जे हॉटेला कडेन इंडक्शन घेवपाक पयशे ना ताणें मातशें बंद जाल्यार जाता, बिकॉज इट इज कमर्शियल न्हू, ही इज मेकिंग मनी। घरान डोमेस्टीक पयशे कोण कोण ना, बेसीक डे टू डे तुमगे देखून घरा कडेन आतां तुम चाव मारून येयले आनी 5 दिसांनी तुमगे सिलिंडर काबार तूं चाव आनी हुंच हाडटलो, कितकोन गरम करतलो। इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन, यू हॅव टू शेम नो।